शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। उपरांत स्वतंत्र भारतांत शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासांतली कांय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात। 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन आयच्या भागान पळयात 1992 ते 1996 मेरेनची भारताची वाटचाल। बाबरी मस्जिद मोडपाच्या घडणुके उपरांत 6 डिसेंबर 1992 सावन फुडल्या 4 दिसांनी आणि उपरांत जानेवारी 1993 मुंबईत हिंदू मुस्लिम दंगली जाल्यो। ह्या दंगलींनी 2000 परस चड लोक मेले। ह्या दंगलींची चौकशी करपी न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगान दिल्ल्या अहवाला संबंधी कसलोच निर्णय घेवंक ना। 30 एप्रिल 1992 दिसा हर्षद मेहता शेअर घोटाळो उक्ताडार आयलो। हर्षद मेहता आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा शेअर खरेदी विक्री खातीर लोकांकडल्यान 4000 कोटी परस चड रुपया काडिल्ल्याचे उक्ते जाले। सीबीआयच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या घोटाळ्याची रक्कम 8000 कोटी आशिल्ली। इस्रोच्या सुमार 1000 शास्त्रज्ञांनी तयार केल्लो इनसॅट 2A हो व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह 10 जुलै 1992 दिसा एरियान ह्या फ्रेंच रॉकेटाच्या मजतीन अंतरिक्षात सोडलो। ह्या उपग्रहाचे वजन 1906 किलो आशिल्ले। 1992 वर्सा विदेशी आणि देशी खाजगी चॅनलांक केबल तंत्रा वरवीं भारताच्या टीव्हीचेर कार्यावळी प्रसारीत करपाक परवानो दिलो। ताका लागून स्टार प्लस, MTV, BBC, प्रायम स्पोर्ट्स, स्टार चायनीज ह्या 5 खाजगी चॅनलांनी प्रसारण सुरू केले। देशाचे अंतर्गत सुरक्षेचो धोको निर्माण करपी खंयचीय परिस्थिती रोखडीच नियंत्रणात हाडपा खातीर 1992च्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत रॅपीड एक्शन फोर्साची सुरवात जाली। अत्याधुनिक शस्त्रां आणि तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी ह्या अत्यंत चपळ आशिल्ल्या दळाच्या जवानांक प्रशिक्षण दिवपाक खूप खर्च येता। मणिरत्नम हांणी दिग्दर्शीत केल्लो रोजा हो चित्रपट 1992 वर्सा प्रदर्शीत जालो। काश्मीरात आकांतवाद आणि देशभक्ती हांच्या मदलो संघर्ष दाखोवपी हो पयलो हिंदी चित्रपट थारलो। 12 मार्च 1993 दिसा दनपारां 1.5 ते 3.5 वरां मजगतीं अंडरवर्ल्डाच्या मजतीन मुंबईच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी 13 बॉम्बस्फोट केले। RDX वापरून केल्ल्या ह्या बॉम्बस्फोटात 250 परस चड लोक मेले आणि 1,500 मायज लोक जखमी जाले। 30 सप्टेंबर 1993 दिसा महाराष्ट्रातल्या किल्लारी ह्या गावात भिरांकूळ भूंयकाप जालो। तातूंत 10,000 लोकांक मरण आयले असो अधिकृत आंकडो आसलो तरीकय प्रत्यक्षांत ह्या भूंयकापात दुप्पट परस चड लोकांक मरण आयले अशें म्हणटात। केंद्रीय सरकाराच्या उद्देग मंत्रालयान 2 ऑक्टोबर 1993 दिसा प्रधानमंत्री रोजगार येवजण सुरू केली। 2002 मेरेन हे येवजणे वरवीं 20 लाख ल्हान व्हड उद्देगांची थापणूक जाली आणि सुमार 30 लाख रोजगार संधी निर्माण जाल्यो। अभिनेतो संजय दत्त हाका 19 एप्रिल 1993 दिसा मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक केली। ताका लागून पुराय देशभर चर्चेक वाव मेळ्ळो। अटक जाली तेन्ना संजय दत्त ताच्या खलनायक ह्या चित्रपटाक लागून लोकप्रियतेच्या उंचायेचेर आशिल्लो। शाहरुख खान आणि काजोल हांणी मुखेल भूमिका केल्लो बाजीगर हो चित्रपट 1993 वर्सा प्रदर्शीत जालो। बाजीगरा उपरांत प्रत्यक्षांत लेगीत एका चलयेन मोग न्हयकारल्यार तिका जिवे मारपाच्यो जायत्यो खबरो दिसाळ्यांनी येवपाक लागल्यो। देखून हो चित्रपट वादग्रस्त थारलो। शेतकी कामां नासतना लोकांक काम दिवपाच्या हेतान रोजगार आश्वासक येवजण सुरू जाली। उपरांत ही येवजण केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार येवजणेत विलीन केली। 1993 ते 2000 या काळात हे येवजणे वरवीं रोजगार निर्माण करपा खातीर 8000 कोटी रुपया खर्च जाले। 23 नोव्हेंबर 1994 दिसा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गोवारी आदिवासींच्या मोर्चाचेर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्ल्यान जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 114 आदिवाशांक मरण आयले। अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या वळेरेत गोवारी जमातीचो आस्पाव जावचो देखून सुमार 40,000 आदिवासी लोकांनी मोर्चा काडिल्लो। 22 ऑगस्ट 1994 दिसा भारतांत मोबायल फोन सेवा सुरू जाली। 2007 वर्साच्या निमणेकडेन भारतात मोबाईल वापरपी लोकांचो आंकडो 20 कोटींच्या वयर पावलो। भारताच्या चौथ्या ASLVन स्रॉस या उपग्रहा सहित 1994 वर्सा अंतरिक्षात यशस्वीपणान प्रक्षेपण केले। त्याच वर्सा भारतीय शास्त्रज्ञांक IRSP-2 या उपग्रहात सहित PSLVचे लेगीत प्रक्षेपण करपाक येस आयले। ह्या मोहिमे वरवीं भारतान अंतरिक्ष क्षेत्रात प्रगतीचो पावंडो गाठलो। 1994 वर्सा फिलिपिन्सांत जाल्ल्या मिस युनिवर्स हे सर्तींत भारताच्या 19 वर्सां पिरायेच्या सौंदर्यवती सुष्मिता सेन
हिणे मिस युनिवर्स हो किताब मेळयलो. असो किताब मेळोवपी ही पहिली भारतीय अस्तुरी थारली. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाक नेट येवचो ह्या हेतान नोव्हेंबर 1994 केंद्र सरकाराच्या मनीस संसाधन विकास मंत्रालयान डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्राम ही येवजण सुरू केली. संवसारीक बँकेचे अर्थसहाय्य लाभिल्ली ही कार्यावळ बायलां साक्षरता प्रमाण उणी आशिल्ल्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात चालीक लायली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांत पदार्पण केले उपरांत फकत 4 वर्सांत सचिन तेंडुलकरान पिरायेच्या 21व्या वर्सा कसोटी आणि वन डे क्रिकेटींत दर एकी 2000 धांवड्यो मारपाचो विक्रम केलो. असो विक्रम करपी तो संवसारीक क्रिकेटाच्या इतिहासांतलो पयलो खेळगडो थारलो. 10 मे 1995 दिसा भारतीय लष्करान आतंकवाद्यांनी कब्जा केल्ल्या काश्मीरातल्या चरार ए शरीफ दर्ग्याची दहशतवाद्यांच्या कब्जांतल्यान सुटका केली. 66 दीस चलिल्ल्या ह्या कारवायेंत 20 आतंकवादी मारले. 1995-96 वर्सा भारताच्या सॉफ्टवेअर उद्देगाची उलाढाल 42 अब्ज रुपया मेरेन पावली. भारतान सॉफ्टवेअर उद्देगांत इतली प्रगती केली की 2005 वर्सा भारताच्या वट्ट निर्यातीत सॉफ्टवेअर उद्देगांचो वांटो 25% परस चड जालो. 2005 वर्सा अमेरिकेच्या नॅसडॅक ह्या शेअर बाजारात नोंद जावपी इन्फोसिस ही पहिली भारतीय कंपनी थारली. भारतातल्या मुखेल शारांनी 1995 वर्सा पयलेच खेपे इंटरनेट सेवा सुरू जाली. थोड्याच काळा भितर ह्या सेवेक भारतभर प्रतिसाद मेळ्ळो आणि ही सेवा सगळीकडे योग्य दरान मेळपा लागली. भारत सरकाराच्या भलायकी मंत्रालयान 1995 वर्सा पल्स पोलिओ हो पोलिओ प्रतिबंधक वाशिनीकरण मोहीम सुरू केली. 1995 ते 2020 मेरेन हे मोहिमेचेर कोट्यांनी रुपया खर्च जाले. 23 डिसेंबर 1995 दिसा हरियाणा राज्यातल्या मंडी दाबवाली वाठारातल्या एका शाळेच्या वर्सुकी कार्यावळी खातीर उबारलेल्या तंबूत लागिल्ल्या भयानक उज्यात 538 जाणांक मरण आयलें. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचें कळ्ळें. मरण आयिल्ल्या 538 मदीं 170 विद्यार्थी आशिल्ले. 21 सप्टेंबर 1995 दिसा मुंबईत गणपतीची मूर्ती दूध पिता अशी वावडी आयली आणि हे घडणुकेची खबर देशभर पातळी. हे चर्चेक लागून महाराष्ट्रांतच न्हय जाल्यार पुराय संवसारांत हिंदू घरांनी गणपतीक दूध पिवपाचे प्रकार सुरू जाले. महाराष्ट्राचो तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर जोशीन तपास करिनासतना अशे तरेचे विधान केल्ल्यान मुख्यमंत्र्याचेर टिकेंचे फार जाले. एनरॉन कॉर्पोरेशन ह्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कोकणातल्या दाबोळातल्या वीज निर्मिती प्रकल्पाक 27 एप्रिल 1996 सावन देशभरातल्या सामाजिक आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी खर विरोध केलो. एनरॉन कडेन केल्ले महाराष्ट्राचे वीज खरेदी वेव्हार कशे लोकहिता आड आसात हे माधव गोडबोले समितीन सरकाराच्या लक्षांत हाडल्या उपरांत महाराष्ट्रान एनरॉन कडल्यान वीज विकते घेवप बंद केले आणि निमणे ह्या कंपनीक भारतांतल्यान वचचे पडले. नरसिंहराव सरकारा आड काडिल्ल्या अविश्वास थारावा आड मतदान करपा खातीर कोट्यांनी रुपयांची लाच दिल्या अशी कबुली झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या 4 खासदारांनी 1996 वर्सा दिली आणि देशांत बोवाळ पडलो. या लाच प्रकरणात PV नरसिंहराव, ताचो सहकारी बुटा सिंग, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे 4 खासदार हांचे सयत कांय खासदारांचेर गुन्यांव दाखल जाले. मात दिल्ली उच्च न्यायालयान तांकां निर्दोश सोडले. 1996 वर्सा CBIन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम हांच्या घराचेर धाड घातली आणि 3.5 कोटीं परस चड रक्कम मेळिल्ल्याचो दावो केलो. दूरसंचार क्षेत्रातल्या खाजगी कंपन्यांक टेलिकॉम क्षेत्रात कंत्राट दिताना सुखरामान ही लाच घेतिल्ली अशें कळ्ळ्या उपरांत ताका 5 वर्सां खातीर तिहार बंदखणीत उडयलो. 1996 वर्सा अमरनाथ यात्रे वेळार अचकीत बर्फाचे वादळ जाले आणि सोसना इतली थंडी पडिल्ल्यान 250 यात्रिकांक मरण आयले. हे घडणुके उपरांत भक्तांक मजत करपा खातीर तैनात केल्ल्या निमलश्करी दळाच्या सैनिकांची संख्या वाडयली. एप्रिल ते मे 1996 ह्या काळात जाल्ल्या 11व्या लोकसभा वेंचणुकेत खंयच्याच राजकीय पक्षाक भोवमत मेळोवंक नाशिल्ल्यान देशात राजकीय अस्थिरताय निर्माण जाली. देखून भारतात मे 1996 ते डिसेंबर 1997 ह्या काळात भारतान 3 अल्पकालीन पंतप्रधान अणभवले. तातूंत अटल बिहारी वाजपेयी 13 दीस, देवेगौडा 10 महिने जाल्यार इंद्रकुमार गुजराल 11 महिने प्रधानमंत्री जाले. लिएंडर पेस ह्या भारतीय टेनिस खेळगड्यान 1996 वर्सा अटलांटा ऑलिम्पिकांत कांस्य पदक मेळयले आणि भारतीय टेनिस मळार आशेचे किरण फाकले. उपरांत 1997 वर्सा महेश भूपती हो आनीक एक टेनिस खेळगडो उदेलो आणि ह्या जोडयेन टेनिसाच्या मळार भारताक नामना मेळोवन दिली.